ठीक आसा की डिबेट जी मागलेली हांवें केन्ना डिबेट सांगूंक ना. हांवें पळयलें की तांकां शिकपाक जाय म्हज्या ऑफिसान येवन शिकचो म्हणून. पूण तेणें खंय तांकां तें गुणावपाचें सगळें संवय आसा म्हणून गुणावपाचें संवय आसा आनी ती गुणावन ताणें डिबेट केली. सो डिबेट केले हांवें स्टेटमेंट केलो की तेजो पावर मिनिस्टर जातरी हांव तो डिबेट करता म्हाका कांयच कळूंक ना. पूण हांव तेजे कडेन एम एल ए करचो ना. आतां मागीर म्हटल्यार गोंयची जनता म्हाका खंय आपयलें हांव घेता फोन घेता आनी आन्सर करता आनी म्हाका कोणें विचारलें हांव रेडी आसा. सो पयर वाल्मिकी नायकान स्टेटमेंट केलो आपाचो लिडर आपाचो धरण आसा फाटल्यान आनी ते स्टेटमेंट केलो. पूण थंय ताणें स्टेटमेंट केलो कित्याक हांव गोंयचो जनतेक असो तुका उलयता आनी हांव तुका चॅलेंज करता आनी हांव पण हें करता अशें. सो तेणें सांगलें म्हणजे म्हाका करपाक कळना. सो आय हॅव ऑर्गनायज अ स्मॉल हांगा आमचें EDC हितून. तेणें प्लीज एट 4 o'clock प्लीज वेलकम टू कम एट 4 o'clock देर and do the following whatever is required. And it is not open for public debate. It is open for media to cover the debate between Goa's power minister and a common man of what he claims to be.